तुझी मुखामुड हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान जियोंक आशेता सुम्य हांव तुझ्या येण्याक लालिता ही सुम्य काळजान म्हज्या तुझी मुखामुड हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान जियोंक आशेता सुम्य हांव तुझ्या येण्याक लालिता ही सुम्य काळजान म्हज्या आराधन तुका सुम्य आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सळवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्य आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सळवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सुम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया उंड्या रोपार आमचे मदगाता जरासच्या सुम्याक सगळे आमच्या काळजांतावन सगळे आमच्या सक्तेन सगळे आमचे बळ एकठांय कर परत्यान गावया आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्य आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सळवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्य आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आमच्या कामाच्या इड्यांत सुम्यान आमकां आपण हाडल्याक सोरांवरांतले विघ्नांतले आमकां राखून व्हेल्ल्याक आराधन तुका सौम्य आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सळवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता येदोळ पर्यंत आमकां सोर अनवरांतले राखून मरण या पूण शेताक आमकां शबीतायेन आपणान या आराधनांत भाग घेवंक आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या सुम्यांचे सो परत्यान आमी म्हणटा आराधन तुका मुझा अस्कत कायन बळवंत जाताय मुझा एकसूरपणान सांगा तू देताय
म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हाका बुजयताय येसू म्हाये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाताय ओ येसू येसू म्हज्या एकसुरपणान सांग तूं तुझी दिता सांगत म्हाका येदोळ तुवें दिलाय म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हाका बुजयता म्हाका बुसवण दिवंक सोमी तूं सोम्या तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका काळजांत तावनारा दान तुका सोमी येसू उडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवण दारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवण दारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवण दारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता हालेलुया अर्गा आराधन आनी होगळा पाक पावो चल्ल्या सुमयांचेसू या पवित्र खरेस्तान तो आमचे मदगात हजर आसाय आस त्या तुझ्या पवित्र नावाक अर्गा आराधन स्तुती महिमा दिवंक आमकां रियेकल्या की आमच्या नावान तुवें आपोवन ह्या पुणशेताक आपोवन हाडलाय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुजें नांव वर्णिता सुमयांचेसू या पुणशेताक येताना सुमया आमच्या जिविताची सर दुखां चिन्ना समस्ये सगळी आमी तुज्या पांयां तळा समर्पूंक आयल्या तूं केदींच आमकां आमचो हात सोडनाय हर एका घडये तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय जे कितें मुणेपण आमी आमच्या जिवितांत पळयलां तें तुवें आमकां भरती करून दिलाय त्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां बळवंत करच्या पासून तुवें आमच्या मदगात धाडलाय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना सुमया ह्या आराधनांत संपूर्ण रितीन भाग घेवंक आमकां बळ दी आमच्या संवसाराच्या इराराय टेन्शनां आमचे तान काडून उडय वो एक घंटो आमी तुज्या पांयां तळा आतां आमी करसूनचो जावं दी आमच्या जिविताक बेसांवाचो कुरपेचो आशिर्वादाचो वेळ सुमयांचेसू तूं आमचे मदगात आसाय आमचे मागणें आयकूंक तूं आमचे मदगात आसाय आमकां आशिर्वादीत करूंक तूं आमचे मदगात आसाय आमचें उणेपण आमच्या जिवितांत काडून उडोवंक जावं तुका अर्गां आराधन स्तुती महिमा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू वंदितां तुका सुमया जेसू हर्षितां तुका सुमया जेसू वर्णितां तुका सुमया जेसू महिमा दिता तुका सुमया जेसू होगळशितां तुका सुमया जेसू
Hallelujah. 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 हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना. बगार तुमकां वाट दाखोवच्या त्या अथम्याक हांव धाडटां. तो सततचो आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां सततच्या खुशेन वाट दाखयतलो. तुमच्या जिवितांत असलें सगळें उणेपण तो भरती करून दितलो. जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तांतलें विंचून तुमच्या उडासाक तो हाडटलो. तर आज तोच जेजू आमचे मदगात आसा. मागया त्या जेजू लागीं. त्या जेजून आमकां बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें तो धाडून दी. आमकां बळवंत करून दी. देवाची उतरां आमकां अर्थ जावचें बरी. आमचें मत उजवाडावन दी. पवित्र आत्म्या तुका आमी आमचे मदें स्वागत म्हणटा. हे पवित्र आत्म्या जशें तूं शिसांचेर देवोन आयिलोय आमचे थंय तूं देवोन ये. कशें हे संवसाराचें रूप तुवें नवें केलें इंगी आमचें जिवीत नवें करूंक ये पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत म्हणटा. सकड आमी उबी रावया. आमकां सोम्याच्या हाती आमी समर्पित करया. ह्या गिता सोबें त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत म्हणया. आमच्या जिविताक स्वागत म्हणया. आमच्या समस्या ते ये पवित्र आत्म्या म्हण मागया. आमच्या कुटुंबांत येवन वस्ती कर म्हण मागया. आमच्या जिवितांत असले एक एक समस्ये चिन्ह नाना रितीचे प्रॉब्लेम ते पवित्र आत्म्या तूं काडून उडय. आमचे जिवीत समाधानाचें कर, भलायकेचें कर, शांतीचें कर म्हण मागया. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಗಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತವರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ
ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ दोन्ही हात आमचे वयर उबारूया त्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया अस्कत आमकां तो पवित्र आत्मा बळवंत करून दी ताच्या साथ देणे आनी 12 फळांनी आमकां भरून दी म्हणून मागया ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतर आता आमी आयकुया समातेवाच्या वांजेलांतावन 5वो अध्याय वळ 13 तुमी पृथ्वेचे मीठ जर आळणी जालें तर कित्याक ताका कारसान दिवची भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मोस्तूंक शिवाय एर कित्याक तें उपकारना तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदलें तें शहर लिपोवन उराना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना बगार घरांत आसल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटनेर दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवन दी आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दी देवाचे उतार हें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया आमी मीठ जावयांगी आमी संवसाराक रोस दिवनशे मीठ जावयांगी क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आतां आयकल्लें हें वासाप आमच्या जिणयेंत कितले पोटी आयकलांगी आयकलां न्ही सबार पोटी आयकलां आनी केदाळा हें वासाप खंय रोसाच्या कार्यांत गी या हेर बर्थडेंत गी आनी हेर कार्यांत कोणी पुणी वासून सुरू केलें म्हणटा आसतना आमचें मायंड स्विच ऑफ जाता कित्याक तांणी वाचचे पयल्यांत आमकां गोत्ता आसता तुमी पृथ्वेचे मीठ साळ्ळी जाल्यार कितें उपयोग ते मोस्तून उडयतात ताचे पयलीं आमी वाचून मूख दिता आमी दुसऱ्यांत चिंता मागीर म्हळ्यार इतलें बायहाट जालांगी आमकां हें वाचप पूण बायहाट जाल्लें वाचप आमच्या मोती भितर रिगलांगी अर्थ जालांगी आमकां तर पृथ्वेचे मीठ जावनशें म्हळ्यार कितें उप्पिगिंत रुची इल्ला ताईगिंत ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ केदो व्हडलो रांदपी जाल्यार संवसारांत आसले खंयची मिरसांगी कणफिरगी जिरेंगी अन्न ताणें रांदप केल्यार मीठ घालूंक विसरलो जाल्यार रांदप फ्लॉप मीठ चडी जावन वचो उणेंय जावन वचो वय की न्ही आमी केदे व्हडले रांदपी जाल्यार आखरेक रूस दिवचें
तुज्या रांदपाक पयस तावन उडोवचें मीठ मात्र. तर जेजू आमकां आज सांगता, तुमी ह्या संवसाराचें मीठ जाया. तर मीठ जावचें म्हळ्यार कितें? 7 संगती आमी उडासाक दवरूंक आसा. ह्या संवसाराचें मीठ जावचें म्हळ्यार ह्यो 7 संगती आमच्या जिणेंत आमी लागू करी जाय पडटा. नाजाल्यार संवसाराचें मीठ आमी जावंक जायना. पयल्यान पयलें आमी विंगड जावंक आसा. आमकां विंचून काडूंक आसा. बिचा गेल्यात मग वय मग आं थोडी पिकनिकाक येताना मोडकी तांदूळ आनी घालें तरकारी मांस पूर काडून येतात. हांगा रांदल्यार पाड जाता, थंय वचून रांदून खावया. आतां येदोळ म्हणसर कोणें पुणी तुमी बीचा देगेर रांदप करतना दर्याचें उदक उपयोग करून रांदप केलां हांगी? हा ना न्ही ना. इतलें दर्यांत इतलें उदक आसल्यार कोणी कितली ताण लागल्यार वचून पियेतात ना. न्हातात, बुडतात, बुडतना इल्ले पियेतात ते इंगड. ते अचानक बुडल्यार मात्र. नाजाल्यार ते देखून दर्यांत इतलें उदक आसल्यार तें उपयोगाक येना. पूण दर्यांतावन तें उदक सपरेट केल्यार मात्र मीठ आमच्या हाताक मेळटा. तुमी वेलांकणी तिशीनपुरा गेल्यार मिठाचे गादे आसात. मिठाचे गादे आसात. हे मीठ खंय तावन आमकां मेळटा? दर्यांतावनूच मेळटा. पूण दर्यांत तें उदक आसता म्हणसर युजलेस. दर्यांतावन तें उदक भायर काडून गाद्यांत घालून सुर्याच्या त्या वताक इल्लेशें सुकोवंक सोडल्यार मीठ थंय उत्पन्न जाता. ते देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसाराक केदोळ म्हणसर अंटोन आसता गे तेदोळ म्हणसर आमकां मोल येना. संवसारांत हांव केदाळा मेकळें जाता हांव, तेदाळा म्हाका आनी तुका मोल मेळटा. केदोळ म्हणसर हो संवसाराक आमी ह्या संवसारांत आसाव, आमकां मोल मेळना. केदाळा ह्या संवसारांत हांव आमकां प्रत्येक करतात त्या दाळा आमकां मोल येता. त्या देखूनचो सोमी म्हणटा, जो आमचो वांचेल 15 अध्याय वळ 19, तुमी संवसाराचे न्ही, त्या देखून हो संवसार तुमकां द्वेश करता. कित्याक हांवें तुमकां ह्या संवसारांत विंचून विंगड केलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमकां मोल मेळच्या खातीर हांवें ह्या संवसारांत तुमकां विंगड केलां. त्या देखून आमकां मोल, त्या देखून आमी ह्या संवसारांत मेकळें जायना जाल्यार ह्या संवसारांतच भायर पडटा आमी. थोडे बडे पळय आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक संगतीक इल्लो वेळ उणो. संवसारी संगतीक मस्त वेळ दिता आमी. संवसारी कामाक मस्त वेळ दिता. थंय बेजाराय येना आमकां. तेन्ना एक 15 मिनटांचो शर्मा एक्स्ट्रा जालो जाल्यार 25 फावटी वॉच पळयता. रोसाच्या कार्याक 7 वरां वचून जेवण दिवंक 10 वरां जाल्यार वॉच पळयना आमी. तें बेजार येना आमकां. आनी थंय डीजे इतलें जोरान घालतात की आमचे काणी फुटनात. हांगा 4 पटी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड, खोली बोब या खाल्याक बोब घालतात की. थंय ताणें मायक काणून ती इंग्लीश पदां खाले बोब मारल्यार आमकां प्रेज द लॉर्ड
हा पळया संवसारी संगतीतय कितले आमी मेतेर जाले हांव आध्यात्मिक संगतेचे थोड्यो संगती आमकां बेजाराय हाडटात त्या देखून संवसाराचे मीठ जावनशें म्हळ्यार ह्या संवसारांत हांव मेकळें जावचें तुमी संवसाराचे मीठ जाया हांवें तुमकां विंचून प्रत्येक केलां म्हणटा सोमीचे सो त्या देखून सांत पाऊल कोरिंथीकारांक बरयलें दुसरें पत्र 4थो अध्याय 6वी वळ सांगता काळोखांत आसलेल्या ह्या संवसाराक उजवाड जावंक देवान तो उजवाड तुमच्या काळजांनी दवरला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड काळोख भरले ह्या संवसाराक उजवाड जावंक देवान तुमकां प्रत्येक केला म्हणटा आसतना तुमी संवसाराचे उजवाड जावंक आसा प्रत्येक जावचें विंगड जावचें सामान्य न्ही आमच्या संवसारांत प्रत्येक जावचें विंगड जावचें खंय आयकूंक मेळटा हें विंगड जावचें घरांनी वयगिनी पुताक काजार जाता म्हणसर तो घरांत आसता वय मो केदाळा तें सुणू आयलेंगी सुरू गॅसाक बूक कर गॅस बूक कर आनी एक सिलेंडर जाय आमकां आनी एक सिलेंडर जाय थोडे पटी एका घरात 4 सिलेंडर दवरतात 4 रुमांनी 4 पोत जाल्यार 4 रांदपां जातात विंगड जावनशें वय मोगान विंगड जाल्यार ओके पूण थोडे पटी स्वार्थान विंगड जावनशें आसा पूण देव आमकां स्वार्थान विंगड जावंक आपयते ना मोगान ह्या संवसारांत विंगड जाया त्या देखून ह्या संवसारांत विंगड जावचें म्हळ्यार ह्या संवसारान आमकां दिवच्या ताळणेंतावन विंगड जावचें ह्या संवसारान आमकां दिवच्या बुलोवण्यांतावन विंगड जावचें ह्या संवसारान आमकां दिवच्या आशेंतावन आमी विंगड जावचें म्हणटा आसतना कशें दर्यांतावन तें उदक विंगड जावन मीठ जावन रुपांतर जाता तशें आमी आमच्या जिणयेंत आमच्या सोर ताळणेंतावन तेंचे सावंतावन आमी विंगड जाल्ल्या वेळार संवसाराक रूस दिवचें मीठ जाता केदळ म्हणसर संवसाराच्या स्वार्थांत आमी रास करता आमी संवसाराक रूस दिवचें मीठ जायना रूस काडची वस्त जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसरें आमी पवित्र जावंक आसा संवसाराचें मीठ जावचें म्हळ्यार आमी पवित्र जावचें म्हण अर्थ विंगड जाल्ले वरवीं आमी पवित्र जाल्या म्हूण सांगूंक जायना आनी थोडें काम करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार गाद्यांत जाल्लें मीठ तक्षण पॅक करून आमकां दिनात कळ्ळें गी तें फॅक्ट्रीक येता फॅक्ट्रीक वचोन तांतो आसले आनी कालें कोयर गी तें हें पुरा काण्ण मीठ धोवेंत करतात काळें मीठ यूज करतात की तुमी ना कोयर आसलें मीठ घालतात की नुस्त्याक ना आमकां मीठ हात घालतना धोवेंत दिसचें तें मात्र आमी उपयोग करता धोवें पवित्रपणाचो संकेत उगडापणाचो ग्रंथ 7वो अध्याय 9वी वळ आमकां थंय सांगता धोवें नसल्ले सबार जण थंय उबे रावन आसले पवित्रपणाचो संकेत आमी ह्या संवसारांत ह्या संवसाराक रूच दिवचें मीठ जावचें म्हळ्यार आमी पवित्र जावंक आसा पवित्र जावचें म्हळ्यार दिसाक 3 पटी न्हांवचें म्हण अर्थ गे तें न्ही भायलें पवित्रपण न्ही भितर आमच्या उलोवण्यांत आमी पवित्र जावंक आसा आमच्या चिंतनांनी आमी पवित्र जावंक आसा आमच्या कार्यांनी आमी पवित्र जावंक आसा आमच्या जिणयेंत आमी पवित्र जावंक आसा आमच्या कुडींत आंतरीक रितींनी पवित्र जावंक आसा आमच्या बोगणांनी आमी पवित्र जावंक आसा कित्याक पयलें बोगणांनी पवित्र जाय खंय
भितरली बोगणांत ताळ्ळी जावन परिवर्तन जावची. तुजी बोगणांत पवित्र नांत, तुजी आलोचनेंत तूं पवित्र नांत जाल्यार थोडे बडे पळया सगळ्यांनी आमकां लजेची कांटीत दिसता. कोणाक पळयल्यार वय आं कित्याक म्हळ्यार आमींत दुसऱ्याच्या गाद्याक सोरोवंक गेल्या जाल्यार आमकां कळटा की तोय सोरोवंक गेला कोण ना. दुबाव येवन सांगात, दुबाव कोणाक चड दोसता, कोण कणयेंत पडला गे ताकात दुसऱ्या बोगान. हांव अशें पडलां, तोय पडला कोण ना, तेय पडलां कोण ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून आमी पवित्र जावनशें म्हळ्यार आमचे आलोचनो, आमी कितें आलोचन करता ती पवित्र आसोंदी, आमची बोगणां पवित्र आसोंदी, आमची जिणी पवित्र आसोंदी. त्या दाळा आमी पवित्र जाल्यार सगळ्यांक पवित्रत दिसतात. त्या घरा खुशीच्या घरा एकले बड्याक आयली. नवीन आयिल्ले तक्षण फस्ट करचें काम कालें आल्ले वस्तूर पुरा सुकत घालतात वयगिनी. खंय तावन एका घरांतल्यान आनी एका घरा आयिल्लीं, बांदून काणी घेवन आयिल्लीं, पुरो वस्तूर सुकत घाल्लें. ही जणालांतल्यान पळयलें हिणें नवीन आयल्यान न्ही, ही एक खंयचे तराची बायल मनीस साहिबा, आखा एक वस्तूर मुळुकी गोतून गे म्हणून मेळ्ळें वस्तूर तूं सुकत घालां. गोवा गाड्या म्हणाली एक पडचे वस्तूर सुकलें, दुसऱ्या सकाळीं परत्यान थोडे वस्तूर घालें, परत्यान हिणें पळयलें, आका हें बायल मनीस न्हय हांवें म्हणाली परत्यान. तिसऱ्या दिसा परत्यान तिणें वस्तूर सुकत घाल्लें. आज जनालांतल्यान पळयता दोवें 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 दोवेंत दिसता वस्तूर. हब्बा आज शिकलें, आबा आज वस्तूर उमळूंक शिकलें हें म्हणाली गोवा गाड्या. तें वस्तूर उमळूंक शिकोवंक ना, आज हांवें आमच्या जणालाचे ग्लास सर्प घालून धुला म्हणालो. आमचो जणालाचो ग्लास आज सकाळीं हांव सर्प घालून धुलो, त्या देखून तुका वस्तूर नितळ दिसता. तांचें वस्तूर मेळ्ळें जावन हाटलें, आमचो ग्लास मेळो जाल्लो म्हणालो. पवित्र जाया, संवसाराचें मीठ जावनचें म्हळ्यार आमी पवित्र जावनचें. त्या देखून मीठ आमच्या उपयोगाक येत जाल्यार तें परत्यान फॅक्टरींत नितळ करतात. तशेंच आमची जिणी ती नितळ जावंक जाय. कित्याक सांजू आमचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 7वी वळ आमकां सांगता, क्रिस्तान आपल्या पवित्र रक्तान तुमकां धुवन नितळ केलां, तुमची पातकां ताणें धुवन काडल्यांत. त्या देखून सुसोमी जेजू जो आमच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत वळ 9वांत आमचे पासो तो मागता. तुमी पवित्र जाय म्हूण सांगून हांव बापा लागीं मागलां. तुमी पवित्र जाय तुमच्या जिणयेंत म्हणून हांवें बापा लागीं मागलां. त्या देखून मागाचे न्हू, हांव ह्या संवसारा पासो तो मागाना, तुमचे पासो तो मागता म्हणटा सोमी जेजू. कित्याक ताचे कुशींत पळयिल्लें तें मुखामळ परसळटा. कीर्तन 34 वाक्य 5. आमी ताचे कुशीन पळयता जाल्यार आमची जिणी, आमचे मुखामळ तो परजळचे बरी करता. मात्र न्हय, पवित्र पुस्तकांत जो अंश वांजेलांत 15व्या अध्यायांत सोमी आमची जिणी दाखवालीक कंपेर करता. तुमी दाखवाल, हांव दाखवाल, तुमी ताचे फांटे. त्या देखून दाखवालींत दाखो जाय जाल्यार फळ दिन नाटले पांटे हांव कातरन सवर्ण नितळ करता म्हणटा. त्या देखून पवित्रकाय आमकां गरजेची मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून आमी पवित्र जावनचें, संवसाराचें मीठ जावनचें म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत आमी पवित्र जावनचें. तिसरें, आमी संवसाराचें मीठ जावनचें म्हळ्यार आमी सेवा दिवची.
आमची सेवा आमी दिवची सर्वीस मीठ करगनासतना निस्त्याक रूस येना. चिंतून पळया, तुमी निस्त्याक गेल्ले मीठ करगना जाल्यार निस्त्याक रूस येवंक साध्य आसा गी ना. देखून गल्ले मीठ आपणाक सकर्गिता. आमची सेवा इम्पॉर्टंट. एक बरो येणार म्हणटा, जेजूक समजनातले 100 जाणांत एकलो मात्र बायबल वाचता काय. कोणाक जेजू विशयंत कळीच ना ते 100 जाणांक आमी काण गेल्यार एकलो मात्र बायबल वाचता, उरिल्ले 99 जण तुमची जिणी वाचतात. तांकां कोत्ता तुमी बायबल वाचून एक्सपर्ट जाल्यात, हांवें बायबल वाचिचें म्हणना, हांकां पळयल्यार पुरो म्हणून. एक घडीभर चिंतून पळया, एकादळा तुमकां ताणें वाचूंक सुरू केलें जाल्यार नीज क्रिस्तांव जातीत गी. आमच्या फिरगंजतासच्या आमच्या क्रिस्तावांक हिंदुवांचे भावांनी वाचूंक सुरू केलें जाल्यार आमच्या जिणये मुखांतर क्रिस्ताचो उज वाडती पळयतीत गी. सवाल तर तूं ह्या संवसारांत कित्याक जियेते आसाय? वॉट इज द पर्पस ऑफ युअर लिव्हिंग? देवान तुका ह्या संवसाराक कित्याक धाडलां? खाली कोडी काडूंक मात्र गी, कोकें घालूंक मात्र गी, पाय ओडूंक मात्र गी. कोकें घालच्यांत पाय ओडच्यांत आमी PhD केल्या. एटलिस्ट ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां हांव सांगता, जिणयेंत एक पटी म्हणी तुमचे फिरगजेंत गुरकार जाया. मागीर ससनाकी गुरकाराक पाठी उलयनात तुमी. जिणयेंत एक पटी म्हणी प्रेरक जाया. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे प्रेरक जाया. त्या मागीर खंयच्या प्रेरकाकी तुमी पाठी उलयनात. उलयता कोण म्हळ्यार कोण देवोवना गे ताणें तो उलोवचें. आमी कोडीकाडच्यान बारी एक्सपर्ट. गवळीक परिशदेचे मिटींग जाता वयगी न्ही. फिरगजेचे मिटींग जातना पादराबाक सजेशन दिवंक कितलीं जाणां जाय. फादर ह्या पटी आमचो तेर पिकअप नाका फादर, लॉरीत करया आम फादर. लॉरी कोण दिता तें तुमीच पळयचें फादर. लॉरयेर व्हडलें करया फादर. जायत. मागीर परून फुलां बारी उणी जाल्लीं फादर आनी ती बावुल्लीं. हे पटी फ्रेश गलीचे घालचें कोणें तें तुमीच पळया फादर. फ्लॅग जायचे, तें जायचे, कॅन्डल जायचे. तें कॅन्डलां रेडी करून म्हाका इल्लेशें काम आहा फादर, परवां माडयेक मुळा घालूंक म्हाका येवंक जायना, तें करात फादर. जालें. हे पटी पेस्ताक जेवण जायचें फादर, पोरून दिवन हाडलें. ओके, पुरो जालें. हे नांत दुसऱ्या मिटिंगार परचें पेस्त कशें जालें? कोण येवनात गी कामाक, तोच पयलें येवन रावन सांगचें ताणें. तेर ती कशें बरो जावना फादर. येवच्या वर्सा इल्लेशें गमन सर्दीचें तेर म्हाका चेरेलाक. तें बोर जाल्लें. तें 4 दिवे घाल्ले जाल्यार बारी लायटींग बारी उणें जालें. 1000 रुपये दिया म्हळ्यार 1000 जाय गी फेस्ताक. बरें जायचें आमकां, आमचें सर्वीस ना. त्या देखून हांवें म्हणचें, जिणयेंत एकपटीपणी तुमी गुरकार जाया. तुमच्या फिरगजेंत जिणयेंत एकपटीपणी प्रेरक जाया. जिणयेंत एकपटीपणी कातोलीक सभा गी, महिला संघटन गी, तांचो सांदो जाया. त्या दाळा त्या संघटनाचें दूख कितें, कार्य कितें सगळी कळटा. म्हळ्यार सेवा म्हळ्यार आमकांत आमी हेरांक कोरगोवन दिवचें. तें आमकां कोरगोवन दिवंक नाका, पूण कोडी काडूंक आमी फस्ट आसता. तें समाज जावना, हें समाज जावना, तें वाडल्लें समाज जावना. हे पटी आमकां हाडांत मेळिल्लें मास ना, मास चड उकोडलें. हें करेक्ट सांगता. पूण रांदतना तूं आल्लो ये ना.
प्लेट दिवंक आल्लोय ना. कॉल एम फादर प्लेटीन पुरा चुकोल फादर तूं खंय गेल्लोय पुसी येता आल्लें आमचें काम तें खंयचें सामान तें मात्र करूं तें क्रिस्तांवचें काम तें न्ही. आमकां समी करगोन दिवंक आसा. संवसाराचें मीठ जावनशें म्हळ्यार तुकाच समर्पण करचें, सेवा दिवची ती जावन दी फ्रिगजेंत कुटुंबांत. त्या देखूनच सोमी सांगता एकामेकाचें जून तुमी वोवया, एकामेकाचे पाय दुंक हांवें तुमकां आपयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. चवथें मोगाचेनो त्याग. मीठ आमकां त्याग शिकयता. संवसाराचें मीठ जावनशें म्हळ्यार सॅक्रिफीस करचें, खाली करचें, आपणाक खाली करून हेरांक दिवचें. तुमी संवसाराचें मीठ जाया, तुमी संवसाराचो उजवाड जाया म्हळ्यार मोगाचेनो हांगा वेदी मुखार जळोवन दवरलीं तीं कॅन्डलां आनी एक अर्द्या घंट्यान नापयन जातात. कारण आपणाकच उलपावन आमकां उजवाड दितात. आनी मीठ आपणाकच करगोवन त्या निस्त्याक ते रूस दितात. म्हणटा आसतना मोगाचे बाबा आनी भयणी, आज तूं उन्नत हुद्द्याक पावलाय जावंक पुरो, एक व्हडलें घर तुवें बांदून तांतू वस्ती करताय जावंक पुरो, पूण तुवें सोमकोन आयिल्ली वाट मात्र केदींकच तुवें विसरोंक नसो. थोड्यांक आदलें गड्डयेन विसरोन येता, आदली दुबळेकाय आदले कश्ट गड्डयेन विसरोन येतात. पूण मोगाचेनो आज एक घडीभर तुमी ह्या पुणशेतांत ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना तुमचे पसत कितले जाणांनी खाली जाल्यांत चिंतून पळया. तुमकां एक रूप दिवंक, तुमच्या जिवितांत एक उजवाड दिवंक कितल्या जाणांनी आपले जिवाचें बलिदान भेटयलां म्हूण तुमी एक दीस म्हणून चिंतलांगी. दुबळेकाय आसली आमच्या कुटुंबांनी, शिकोवंक कश्ट आसलें. आज हांव उन्नत बऱ्या उद्द्यारासान जावंक पुरो, पूण त्या दीस प्रायमरीतून शिकता आसतना तुका शिकपाक हेल्प केल्लें कोणें म्हणलें उडास दवरलाय की तुवें ताचेडे आल्लें दिलें ताणें. पण तांणी उदार मनान तांचें जिवीत खाली करनातलें जाल्यार तूं आज ह्या उंचल्या हुद्द्याक पावता आसलो की. त्या दीस म्हाका एक घर नातलें जावंक पुरो, CODP जावन गे आनी खंयच्या तावन गे हेल्प काडन घर बांदून दिलें, पूण आज उडास आसा गे म्हाका. आज ताका हांवें आनी एक 4 रुमां कुडसून व्हडलें घर केलां जावंक पुरो. त्या दीस तांणी बांदता आसतना 2 रुमां मात्र बांदून दिलीं जावंक पुरो, बांदून दिलीं न्ही. पूण आज उडास आसा गे आमकां. आमच्यात दियसिजींत एक 10 वर्सां फाटीं भुरग्यांक शिकपाक हांगाय आसा कोडयाळांत ती आसा तें भुरग्यांक शिकपाचें हेल्प मेळटा. CODP तावन गे खंय जावन डिग्री मुसोरी शिकयतात त्या भुरग्यांक. पूण आज हांवें 10 वर्सां तावन तांकां कॅम्पाक हेल्प करन तांकां इतली 2-3 हजार भुरग्यांक शिकपाक डायसिसांत हेल्प मेळ्ळें. आज हांव फाटीं पळयन जाल्यार तीं भुरगीं आज व्हडल्या 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 कामाक पावल्यांत. पूण तांणी शिकलें शिकप तांकां मेळिल्लें हेल्प 2000 सरी सुमार 2,500 भुरग्यांनी विसरोनूच गेल्यांत. हांव चिंता तर संवसाराचें मीठ ती जाल्लीं जाल्यार, संवसाराचें मीठ जाल्लीं जाल्यार आज बऱ्या कामार आसता आसतना एका म्हयन्याचो सांबाळ नाका, अर्द्या म्हयन्याचो सांबाळ ताणें काडन वय हांव शिकप नासतल्या वेळार म्हाका कोणेंय एकल्यान शिकप दिलें, आतां हांव जोडटां तांतलो एक वांटो दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक म्हूण हांव काण दवरता म्हणलें जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव समाजांत दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक कश्ट आसले गी.
कोणाचे पायदरचे म्हण नातल्ले फिरगजेंत आसल्या आतां शिकप शिकोवन कामार पडल्ल्या भुरग्यांनीच म्हण केल्लें जाल्यार आमच्या फिरगजेंत एक भुरगें शिकप नासतना पयस वचनातलें. पूण आमी दुसऱ्यान तावन घेतलां पूण आमचे तावन तांच्या जिवेताक रूस दिवचें मीठ आमी आणकी जावं ना. त्याग आमकां करूंक नाका. येवचें जाल्यार येवं दी म्हणटा दिताना कोण येताना मात्र दोनी हात दिताना दोनंत बोटां पावली मात्र दिवची. प्रेज द लॉर्ड. त्याग सॅक्रिफीस देव आमचे तावन आशेता. पंचवे मोगाचेनो मीठ वस्तू कुसान आसतना राखोवन व्हरता. एक आंबो तुमी कट्ट करन एक दीस दवरल्यार कुसता. लिंबो कट्ट करन एक दीस दवरल्यार कुसता. पूण मीठ बरसिल्यार सुमार तेंप येता. आनी मासी तशेंत विसरोन भायर तें दवरल्यार 4 घंट्या भितर तें उपयोगाक येना. तेंत मीठ तुमी बरसून दवरल्यार म्हयने घातल्यानी उपयोग करी येता. तशेंच मोगाचेनो हांव आनी तूं ह्या संवसारांत क्रिस्तांव जावची येता जाल्यार आमी हेरांक कुसान आसतना पळोवंक आसा. देवान ती सकत आमी सोमेस्तांक आस दिल्या. गोतू ना म्हाका येणे क्रिस्तांवांक कशें आपयतात म्हणून. म्हज्या फिरगजेंत हांवें फस्ट टायम आयकोवचें तें फस्ट टायम आयकोवचें. हांगा कोडयाळ सकयल गेल्यार परबुले म्हणटात. पूण आमचे दिशेन काबळे परबुले म्हणनात नायक करो म्हणटात. क्रिस्तांवांक नायक करो म्हणटात. नायक रे म्हणटात. म्हाका ते अर्थ जावना कित्याक परबुले म्हणून आपोवन आमच्या दिशेन आपयल्ल्यान हांवें फस्ट टायम 20 वर्सां जालीं आमच्या डायसिसाक येवन हांवें खंय ह्यो शब्द आयकोवं ना. नायक रे म्हणून आयकोवं ना हांवें. फस्ट टायम हांगा आयकोवचें. पर एकल्या कडेन विचारलें आमच्या फिरगजगारा कडेन काल रे तें नायक करो म्हळ्यार खाली पेटे बसतात ये तुमी नायक रे म्हणटात. ना पद तशें न्हय. आदी कली पंचतगे करी जे जाल्यार क्रिस्तांवान करची आसली. कित्याक तांकां एक पातयणी आसली. क्रिस्तांव थंय बरे गूण आसात. क्रिस्तांवांनी सांगचें सत. क्रिस्तांव सारक्या वाटेन येतात. तशें आमकां एक लिडर करून दवरला तांणी. नायक रे हांवें ताचे कडेन म्हळें पयलें वय रे आतां ताणीन आमकां बूद सांगचें न्ही म्हणून. पयलें वय नायक रे आसलें आतां आमी करची गुरुत्व पळोवन ताणीन आमकां बूद सांगची परिस्थिती आयिल्ल्या. वय संरक्षण दिवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. खेर आडवाटेक वचनातले बरें आमी पळयत जाय. पूण आमींत आडवाटेक वेचे व्यक्ती जाल्यार मीठ जावचें कशें. संवसाराचें मीठ जावचें कशें. सोबें रूस आसा मिठाक एक. मीठ रूस दिता. पूण मोगाचेनो तेंत मीठ आमी भायर दवरलें जाल्यार कालें जाता. डब्यांत घालनासतना तोट्यांत तशेंच दवरा 4 दीस कालें जाता. उदक जाता. उदक जाल्लें मीठ नुस्त्या घालतात गे तुमी ना. मीठ केदाळे हात घालतना सुकें आसचें तें मात्र नुस्त्या घालता. उदक जाल्लें आसून दी यग्गी उदक जाता म्हूण सांगून दोय मारून घालतात गी ना. मीठ उदक जाल्यार उपयोगाक येना. ताची रूस येता. मीठ चप्पें जाता म्हणटात. आळणी जावचें म्हळ्यार तें मीठ ताचें खरसाण सोडिना. पूण मीठ उदक जाल्यार तें उपयोगाक येना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो क्रिस्तांव जिणी आळणी जावची म्हळ्यार सेवा उणी जावची. मोग उणें जावचो. बोगसणें उणें जावचें. केदाळा सेवा उणी जाता. मोग उणें जाता. सोंसणीकाय उणें जाता. जिविताची रूसुत येता. खंयच्या व्यक्ती थंय मोग ना ताका तुमी लायक करतात हे ना. खंयचो व्यक्ती वाग उडुल्ले बरी उडता ताच्या सांगात उलोवंक आशेतात हे तुमी ना.
हां तर क्रिस्तांवपण रूस दिवचें जायचें जाल्यार आमचे थंय मोग आसा जे आमचे थंय सोंसणीकाय आसा जाय आमचे थंय सेवा आसा जाय आमचे थंय त्याग आसा जाय त्या दळा मात्र लोक आमचे थंय येता नातल्यार आमी उदाक जाल्ले बरींत आमकां सपरेट दवरतात रूस दिवचें मीठ जावचें म्हळ्यार आमी संवसाराक सेवा दिवचे व्यक्ती संवसाराक बोगसणे दिवचे व्यक्ती सोंसणीकायेन हर एकल्याक सोंसून काण घेवचे वरचे व्यक्ती नेक्स्ट 7वें मीठ सार्वत्रिक मीठ कोणाकी भेदभाव करना करताय क्रिस्तांवांनी या कोण ग्रस्तांनी घाल्यार मात्र रूस दुबळ्यांनी घाल्यार रूस ना शिकल्यांनी मात्र घाल्यार हांव रूस दिता ना कोणे घाल्यार अल्टार घालीजे मात्र करेक्ट मेजरमेंट करून घालीजे तितलेंच रोस्ताचें मिठाचें काम तें करता थंय शिकल्लो अशिकपी कोणीय भेदभाव करिना म्हणटा आसतना क्रिस्तांव जावन आसचे आमी सगळ्यांकी उजवाड जाय जाय थंय कसलेच भेदभाव आसूंक नसो म्हणटा आसतना मगाच्यान संवसाराचें मीठ जावया म्हळ्यार ह्यो 7 संगती आमच्या जिणयेंत आमी जारयेक हाडच्यो तर आमकां आमी विसारयांगी आमी संवसाराचें मीठ जावयांगी आमी संवसाराचें मीठ जावयांगी सोमी आमकां हर एकल्यांकी आमचें नांव खाण आसा पळयता आनी म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचें मीठ तर सोमयान आमकां मीठ म्हूण आपयलां जाल्यार आमी मीठ जावंक प्रयत्न करयांगी दोळे आमचे धांपया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया एक घडीभर आमी शिंथया देवान आमकां आज क्रिस्तांव जावन विंचून काडलां आसतना आमी ह्या संवसारांत मेकळे जाले आमगी ना संवसारांत संवसाराच्या तेंत सवांनी संवसाराच्या ताळणेंत बुलोवन आमी रावले आमकी जेजून अपेक्षा करचे पवित्रपण आमच्या जिणयेंत आसा गी आमची सेवा खंयच्या मट्टाक आसा आमी कोडी काडचे व्यक्ती मात्र जाले हांव गी ना सेवा दिवचे व्यक्ती जाले हांव म्हजे लागीं येवनशा व्यक्तीक हांवें राखून वेलांगी ह्या म्हज्या नडत्या वरवीं म्हज्या मुत्रा वरवीं ताका मोडलांगी समाजीक रूस दिवचो व्यक्ती हांव जालांगी सार्वत्रिक व्यक्ती जावन हर एकल्याक जेजूचे ते उदंड गूण हांवें दिले आतगी ना कोण एकलो व्यक्ती म्हाका पळयता आसतना म्हज्या थान पळताणे घेतल्या गी ल्हान ल्हान संगतींनी सोमयाक आमी ह्या संवसाराक दाखोवन दिवंक प्रयत्न करया उडास दवरया क्रिस्ताक कळीत नातलो व्यक्ती 100 एकलो मात्र बायबल वाचता उरले 99 जण तुजी जिणी वाचतात ती खऱ्या रितीन तूं जियेलाय जाल्यार क्रिस्ताक तूं दितलोय खरेपणी तुवें जिवंक नाय जाल्यार क्रिस्ताक विरोध जावन तूं साक्ष दितलोय तूं सक्रामेंतांत आसो सोमी परत्यान आमच्या उडासाक काडता तूं सामान्य न्ही तूं ह्या संवसाराचें मीठ जावन आसाय तुवें ह्या संवसाराक राखोवंक आसा ह्या संवसाराक रूस दिवंक आसा ह्या संवसारांत आसल्यांक म्हजे थंय तुवें आपण हाडूंक आसा सोम्याची कृपा आमी मागोन खाण घेवया सोम्या लागीं आयिल्ल्यांक केदींकच तो खाली हातांनी धाडिना आमा सोमेस्तांक ताच्या मोगांत एकठांय कर न्ही आपूण शेताक आसतना आपूण हाडलां आसतना देवाक अर्गान दिवया ताची स्तुती करया आमची हर एक मागणी सोम्याच्या हाती आतां आमी समर्पीत करया
सुडके पसत मागिया भलायकी पसत मागिया समाधाने पसत मागिया सगळ्या असल्या सुमियांचे सु या पूर्ण शेताक भेट दिल्ल्या या भुरग्यांची मागणी तुझ्या पायां तळात हांव समर्पित करता. हर एका हप्त्यांत सांत आंतोणीच्या मजतेन तुझे लागीं मागोवंक ही भुरगीं येतात. तांच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, तांच्या जिणयेन दुखां आसात. सबार थंय समान सोम्या तुझ्या पायां तळ्यात तांणी दवरल्यांत परत्यान 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 ती तुझ्या पायां तळे येतात. कित्याक तू केदींगच तांचो हात सोडिनाय म्हूण ती पाथी येतात. तुवें म्हळाय जें कितें बोवाडतान तूं मागताय तें तूं घेतलोय म्हणून. तर सोमिया तुजे हुजीर ह्या भुरग्यांनी दवरली मागणी आतां तूं स्विकार कर म्हूण मागता. प्रत्येक रितीन भलायकी नासतना तुजे लागीं भलायकी मागोवंक आयिल्ल्या सोर भुरग्यांक तुज्या भलायकेनी बर. कुटुंबान समाधान नासतना समाधान अत्रेगून आयिल्ल्या भुरग्यांक समाधान दी. भुरग्यांचें देणें मागोवन आयिल्ल्यांक सोमिया तुज्या कृपेन तांकां बर. एक ना एक समस्यांत कुटुंबांत वळवळ नासची, उतर प्रायर आसच्यांक तुज्या समाधानेन भलायकेन बर म्हूण मागता. परगांवांक वचोवंक नाना रितीचे प्रयत्न करतल्यांक सोम्या एक योग्य काम तांकां मेळोवन दी. तांचे विजाचे प्रॉब्लेम जे कितें आसा तें बेगीनच सेटल जावन दी आनी तांकां तांच्या कामांत यशस्वी लाभोवन दी म्हूण मागता. अर्द्यार रावल्लीं कामां आसात सबार सोमिया. थोड्यांनी घर बांदूंक सुरू केलां, पयशाची अडचणी तांकां आसा. ह्या घडये तांकां हांव तुज्या हातयां समर्पिता. सोमिया तांचेर तुज्या गायल्ल्या हातांचो आशिर्वाद घाल. काजारी जिवितांत सबार सपनां देखून काजारी जिविता भितर रिगल्लें आज काजारी जिवितांत एक ना एक समस्यांत शिरकल्यांत पती पत्नी मोदें मोगूब जशें करचें. जे कितें सैतानाचे आटाबिटेतीन सोस्ते आसात ताचे थंय जैत व्हरंक तांकां तुजो कृपेचो आदार दी म्हूण मागता. एक घडीभर आमचे सक्कड ते सावां आमचे दोनी हात वयर उबारून सक्रामेंतांत आसल्या सोम्याक समर्पीत करया. सोम्या लागीं उलया आमी, जेजू लागीं मागया. कित्याक बोवाडतान जें कितें मागता हांव खंडीत तो जेजू आमकां दिता. प्रत्येक जावन आमचे भुरगीं तांची शिकप तांणी आरंभ केला. थोडे दीस कालान सुरू जाल्यांत आनी थोड्यांची फाल्यां परवां सुरू जातात. हे सगळे वर्स तांच्या जिवितांत यशस्वीचें जावन दी. तांचे शिकप बऱ्या रितीन तांकां शिकोवंक जेजो उडासाची सकत भलायकी समाधान सक्कडी दिव दी म्हूण मागया. तुमच्या भुरग्यां पसत विशेष रितीन मागा. कुटुंबांत भलायकी नासतना आसलेल्यां पसत मागा. समाधान नासलेल्यां पसत मागा. काम नासतना बेकार आसलेल्यां पसत मागा. रीण दिल्ल्या पाटीन दिवंक गरजेचे पयशे हातान मेळोवंक थोडी मागते आसात. समी तसो आदार सक्कडांक दिवन दी, अभिषेकान बरोवन दी म्हूण मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा ताळ्यान स्तुती करया आनी आमचे सक्कड त्या सोम्याच्या पांयां तळा दवरन मागया. कित्याक सोम्याक जो कोण पळयता ताचे मुखामळ परसळीत जाता आनी जेजू केदीकच आमकां रित्या हातांनी धाडना. ह्या पुणशेतांत मागलें रियक मागणें सांत आंतोनी मुखांतर जेजू आमकां दिता म्हणल्या भरवशान आमच्या हरियेक देसावा सोम्या मुखार दवरून मागया. सोमी केदींच आमकां रित्या हातांनी धाडना म्हणलं भावार्थ आमचे थंय आसूं दी. आनी ह्या म्हयन्यांत मुखल्या म्हयन्यांत जावचे हांगा जावचे बेस्ट कितेंच सोडून जायनासतना बऱ्या रितीन जावन हांगा येवन शर्येतल्या भक्तिकांक जेजूचे दैवीक आशिर्वाद आनी सांत आंतोनीचे मजत मेळशें आमी मागया. आनी ह्या पुणशेतांत हाती करचें हर एक काम यशस्वी जावन दी. बऱ्या मनाच्या व्यक्ती ताका जाय आसलें दान दिवंक मुखार येवं दिता म्हूण मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वपदरा संसज देवा तुझ्या दैविक मानाक अर्गारदान स्तुती देऊन या भुरग्यांचे सोर त्या सावा
सर दुःख तुझ्या पायान त्याला समर्पित करणं तुझ्या आशीर्वादाने अंका भर म्हणून तुझ्या लगे मागता तुझे दैविक हात अंचर विस्तार होंदे हर एक कंद बेजार हर एक पिडा शिडा या भुरग्यांक तान सोडून सोंदी तुझे शांती समाधान पवित्र आत्म्याचे विस्तार देणे ही भुरगी बघून पावून देत म्हणून मागता आमेन 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 सकळ आमी दिबी घालया आणि सोम्याच्या आशीर्वाद घेवंक मागया गावया ये देवाडा सक्रामेंता Idiavoda sacramenta sustagnamon kuruya purvilya diarupa putla novyuriti adarya Selvan vecha askat vishvyam bhavartache baldevya jase bapa tashe puta ullasani stutisa Spiritan Samasami Navarta Amen पवित्र अवकरिसान स्वामी जेसू आमचे मुखार आसा ओ स्वामी आमकां आशीर्वादीत करून दी आमचे घराणे आशीर्वादीत करून दी आमी जे कोणा पासून तो मागला तांकां आशीर्वादीत करून दी आमची तेसावां बेसावांनी परिवर्तीत करून दी आमची दुखां पुसून काडून दी आमच्या घरांत समाधान शांती रास करून दी आमी वस्ती करचें घर आनी आमचो जागो ताच्या आशीर्वादांनी भरोवन दी स्वीकार करा सोमयाचे तें उदंड आशीर्वाद